1 नोव्हेंबरा उपरांत रस्त्यार एकूय खड्डो दिसचो ना। मुख्यमंत्र्याच्या ह्या स्टेटमेंटाचो उगडास करीत सांत आमदार विरेश बोरकारान इबाड जाल्ल्या रस्त्याच्या परिस्थिती वेल्यान सरकाराचो फोग काडलो। 1 नोव्हेंबरा उपरांत रस्त्यावेले फोंड पुरोवपाक मुख्यमंत्री फेल थारला। ते भायर ह्या विशया वेल्यान मुख्यमंत्री आनी भौशीक बांदकाम मंत्री आबूज जाल्यात। जेन्ना असली आश्वासनां दितात तेन्ना ती चिंतून दिवची असो सल्लो विरेशान दिला। ऑल वेदर्स रोड आतां ऑल वेदर्स रोड म्हणून मिनिस्टर एवरी टायम सांगता की गोंयान ऑल वेदर्स रोड आसा म्हणून। मात जेन्ना एक पावस पडटा तो रोड वेदर आनी खंयचो रोड कितें कांयच कळना। तो रोडाची जी लेवलिंग आसता इम्प्रुवमेंट आसता सगळें वयता। हेका कोण रिस्पॉन्सिबल आसा? आयज कोण अकाउंटेबिलिटी धरपाक जाय? आयज मिनिस्टरान अकाउंटेबिलिटी धरपाक जाय, इंजिनियरान धरपाक जाय, काय कॉन्ट्रॅक्टरान धरपाक जाय? कित्याक एवरी टायम आमी मेन्शन करीत आसता, एवरी टायम आमी सांगीत आसता, भाशणां दीत आसता, डिस्कशन जायत आसता, बट सेम परत तेच येता। स्पीकर सर, हांव तुमकां सद्याक आमचे जे मतदारसंघाचे सद्याक जे पॉट होल्स आसा हे टेबल करता, कितले आसा तितले पयलू। स्पीकर सर, हांगा अशें सांगता की डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड आसता म्हणून, एक रस्त्याक डिफेक्ट लायबिलिटी, आनी एवरी टायम तोच घालता, तेच सांगता की डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियडाच्या अंडर आसा आनी ते रिपेर जातले। बट जो क्वॉलिटी ऑफ रोड जो आसपाक जाय तो आसत ना, आनी तेकाच लागून हे पॉटहोल्स पडटा। कितलेशे कडेन पळयता आसतले, आयज बाकीचे कलिग्सांनी सांगलेलें आसा की आमी म्हणटा की रोड बांदता 5 वर्सां तरी येवपाक जाय। आतां हेणेन सांगलें की 5 वर्सां तरी येवपाक जाय। 5 वर्सांचो एकदां घातलो हॉटमिक्स घातलो रोखडोच गेलो। सो अशी जी क्वॉलिटी ऑफ रोड्स आसा आयज तेजी मेंटेनन्स सारकें सिस्टमॅटिकली जायना। पयर आमकां बूक दिलो 4 वर्सां कंप्लीट केल्या म्हणून आमी ते 4 वर्सां कंप्लीट केल्या, त्या बुकाचेर सांगलें बरयल्लें आसा की 24/7 वॉटर सप्लाय दिता म्हणून। आनी त्या दिसा सीएम हांगा आसलो तेन्ना तो सांगता 2 वरां तरी दितले म्हणून, 2 वरां दितले म्हणून। सो अशी जी स्टेटमेंट आसा म्हटल्यार ही फोटिंगपणाची जी स्टेटमेंट आसा ती आयज सीएमूच करता।